बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कुशे मनान आमी सगळीं जेजू कोण भोवूंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्या. जेजूक अदीक आनी अदीक चिटकून रावूंक आनी ताच्याच सांगाताक रावून ताका आमचो जिविताचो माज करूंक हो थोडो वेळ जेजूच्या सांगाताक आमी सारतले. तर शांत मनान हे वेळार आमी मागण्यांत वांटो घेवया. मागण्यांत आमी विशय असो घेतला: जिवीत बदलिना जशेंच जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आमकां सदांच आमचें जिवीत बदलूंक उलो मारता. ताका नाका आमी कोणेंच आमचें जिवीत विबाडलोलें. देवाक जाय आमी ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत सारलोलें. जेजूच्या वागणुकींतल्यान आनी ताच्या शिकवणे वरवीं आमी आमचें जिवीत बदलूंक ताची देख घेवया. तर हो विशय आमच्या मनांत दवरून आमी भावार्थान आनी विस्वासान हे मागण्यांत वांटो घेवया. आमच्या जिविताच्यो चाल्यो आनी वागणुको नितळ आनी निर्मळ करूंक जेजू लागीं कृपा मागुया. सर पदवेदार देवाचो पूत आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या उण्या रुपान आसा. ताका आमी भक्तीन आनी भावार्थान हे वेळार नमस्कार करुया. जेजू आमकां जिवीत बदलूंक उलो करता. हे मनांत नियाळून ताका येवकार दिवंक आमी गीत गावया. हे आत्म्या बापाच्या M2 पेज 152. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या, बापाची भुरगीं आमकां कर, जेजूचे गोवाय आमकां कर. मोगाची बाबण आमकां कर, मोगाची बाबण आमकां कर. हे आत्म्या बापाच्या, हे आत्म्या जेजूच्या, हे आत्म्या मोगाच्या,
दिगवाय आमकां कर काळजीदार सैनीक आमकां कर स्वताचे दिवे आमकां कर स्वताचे दिवे आमकां कर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या देवाची किरणा आमकां कर शांतीची शीतळ सावळी कर वाटसऱ्यांक दुलभ दिवती कर वाटसऱ्यांक दुलभ दिवती कर ए आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या भुकेल्यांक जेवण आमकां कर थानेल्यांक उदक आमकां कर दुखवल्यांक बुजवण आमकां कर दुखवल्यांक बुजवण आमकां कर ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेजूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या आमचें जिवीत बापा कडल्यान आमकां मेळ्ळां म्हूण मानून घेवन आनी जेजूक आमच्या जिविताचो माज करूंक आमी जायते फावटी चुकल्या हें जिवीत आमकां दिवंक व व्हरूंक फकत बापाकूच अधिकार आसा म्हूण मानून घेवंक आमी विसरल्या जेजू उंड्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा तर आमच्या सगळ्या असक्तायेचो आनी चुकीचो उगडास करुया आनी जेजू लागीं बोगसणें मागुया जेजू हें जिवीत आमकां तुजें देणें ह्या जिविताचेर तुका पुराय अधिकार आसा पूण जायते पावटी तुका मानता तशें आमी जिवंक आनी वाडूंक विसरल्या आमी चुकल्या आमकां बोगोस सायबा सोमिया काकलोतकर सोमिया काकलोतकर जेजू तुवें दिल्ल्या जिविताक हांवें रेस्पेत आनी मान दिवंक ना विकाळीं वखदां घेवन सिगरेटी टोबॅको ओडून सोरो पिवन कुडीचे सांदे पिडार करून उडयल्यात
आमी चुकल्या सायबा क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर जेजू पवित्र पुस्तकान तूं आमकां साबार आज्ञा आनी उपदेश दिता जाचे वरवीं आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक पूण जायते फावटी ह्या आज्ञाची व उपदेशांची आमी बेपरवा केल्या आमी चुकल्या सायबा सोमिया काकलूत कर सम्या काकलूत कर तर ह्या आनी हेर सगल्या पातकांची दूख धरून बापा लागीं बोगसणें मागूंक आमी गीत गावया दयाल देवा I4 पेज 117 दयाल देवा काकलतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापोय मोनोक आडवा नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर्व म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर्व म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोतीन सासनाचो कोशवल बोणे हेमकोंडाचे सदा जळट्या उज्याचे हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर्व म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर्व म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा पातकादान हांवें सांडले सासन सूख देवा गेले सांडलो सांगात आज बुडव्याचो संतो सेवाक पळोवचो हे जेजू हांव काकलूत मागता दितलोय
म्हणपाक येता सोरमोच्या पातकांक काटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा हे जेजू हांव काकलोत मागता दितलोय म्हणपाक येता सोरमोच्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांटा जेजूचें आसणें आमचे मदें आसा. सगल्या मोगान ताणें आमकां आपल्याक काकलुतीची नदर मारून बोगसणें फावो केलां. आपल्या वेंगेन ताणें आमकां परतून घेतल्यांत देखून हे वेळार देवाक आमी आर्गां आनी दिनवास दिवया. जेजू, आमकां तुज्या उतरा उदेशी तूं आमकां जिवीत बदलूंक आनी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आपयताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. जेजू, आमचेंच जिवीत तुज्या हातान घालून तुवें आमकां जायत्यो वायट संवयो सोडून दिवंक आदार दिलो देखून आमी तुका दिनवास दिता. दिनवास तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. जेजू, आमच्या गोराबे पासत आमी तुका आर्गां दिता. जायते बरेपणां आमच्या गोराब्यान तुवें आमकां फावो केलाय म्हणून आमी तुका मोहिमा दिता. मोहिमा तुका जेजू. मोहिमा तुका जेजू. देवान दिल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर ताका दिनवासूंक आमी गीत गावया. तुज्या उपकार दुनिया कशें बाडयतलो. E12 पेज 84. तुजे बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या स्वर्गानी संसार ही तुजी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया दानशुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासना गायता तुजी मोहिमा तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या वावर तुजो सगलो आमकां ओजे पाचो ल्हान मोनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ताव घेवन वचो तूंच देवा
आमच्या सदांकाल उरतलो तुझे बरेपणा कशी नियाळटेल्या तुजो अगणित मग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या मातयो 24:4 आमकां सांगता उणेच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जेजू, तुज्या आदारा विरेत आमच्यांनी कांयच करूंक शकना. देवाचें उतर आमचें जिवीत चलोवंक आमकां एक व्हडलें हातयार. ह्या वेळार तुज्या बळवंत आनी गोटाय दितल्या उतरांची आमकां गरज आसा म्हूण मानून घेवन तुजेंच उतर चिंतान आयकूंक आमी तयार जाता. सगलीं उबीं रावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान 22:13 वळी 1-9. थोडे गालिलेकारांक मारूंक पिलातान तांचें आनी ते भेटयतले ते बैलांचें रगत एक केलें. ते विशीं तुवें आसलोल्या कांय जाणांनी तेच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हळें. अशें ताणें बोगचें पडलें देखून सगल्या हेरा गालिलेकारांक परस हे गालिल्याचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण दिसता कितें? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिना जशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतलेत. सिलोमाचो गुपूर पडलो तेन्ना जीं 18 जाणां मरून गेलीं तीं जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां सांगतां तशें न्हय. पूण तुमी जिवीत बदलिना जशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी तांणी ही वपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मोळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मोळो वसयतल्यांक म्हळें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येतां आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडय. बेश्टीच कित्याक स्वात आडयता? पूण ताणें अशी जाप दिली, दुनिया, हें आनी 1 वर्स तें आसूं दी. ताच्या मुणाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडये ताका फळ जायत ना तर मागीर कातोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी थोडो वेळ नियाळ करुया. मोगाच्या भावा भयणीनो,
सोमी जेजू सबार पावट आमकां जागयता. मन बदलूंक आनी पातकाक पाट करूंक निबेल गरजेचें. उजवाड आसा थंय काळोख आसना. देव आसा थंय पातकाक जागोना. पूण दर एका मनशाच्या भितर पातकाची वंडावण आसाच. पातक आमकां रुचता. तें सोडून दिवंक आमकां आगवड लागता. स्तोत्रांचें पुस्तक म्हणटा, व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायलोल्या रुखाक काळा प्रमाणें जातात फळां आनी कदींच बावन पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा सारको तो मनीस, ताच्यो सगल्यो करण्यो सुफळ. आदलो करार एका देखीवंत मनशा बरी फळां दितल्या झाडां सूर केला. तुजे बागेंत एक बरी फळां दितलें झाड आसल्यार तूं ताची चड अपुरबाय करता. आयची जेजून सांगलेली वपार एका व्यक्त्याची गजाल सांगता. एक अंजिराचें झाड ताणें लायलें आनी 3 वर्सां लेगून ताचें फळ सोदूंक आयलो, पूण ताका कांयच मेळोंक ना. दोनी बेजार जालो. हें झाड कसलेच फायद्याचें न्हय अशें ताका दिसलें आनी तें कातरून उडोवंक ताणें येवजिलें. पूण मळो बसयतल्यान जाप घाली, आनीक 1 वर्स लेगून तें दवर. तो म्हणटा, त्या झाडाच्या मुळाक आळें काडटा आनीक 1 पावट सारें घालता. इतल्यान तें फळां दितलें अशी ताची आशा. फळां दिनासलेलें झाड सारकें फायद्याचें न्हय. तें फकत जागो आडायता. असलें झाड फकत कातरून भायर उडोवपाचें. ज्या मनशाची शेगुणी चाल बरी कर्तुबां दिसना त्या मनशाची गोत असलीच. आमचो बाप आमकां जण एकल्याक परत उलो करता. म्हजे जिणेंत खंयचें मुख्य पातक तें काडून उडोवंक कसले उपाय हांव घेतां? कशे भाशेन म्हज्यान जिवीत सुफळ करूंक जाता हाचेर आमी विचार करूंक भोव चड गरज आसा. आमी आमचें जिवीत बदलून देवाक मानता तसलें जिवीत हे संवसारांत सारूंक तेच देवाची कृपा आनी आदार मागुया. थोडोसो वेळ ओगेपणान आमी सारुया. बापा, आमी पातकी. आमच्या कांताच्या वेळार तुजेरूच आमचो निमाणो विस्वास. तूंच आमचो विस्वास. तुज्यान आमचें सगलें जिवीत एका खिणा भितर बदलूंक जाता. दुनिया देवा, शांती मेळूंक आमकां आदार दी.
तुजी कृपा सदांच आमचेर आसा. आमकां बोगोस बापा. आमचो आत्मो नितळ कर. तूं आमचो राखणदार आनी जिवीत दिनार. तुजे बगर आमी एक रिकामें आयदण. तूं आमचे सवें आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना. फिलिपकारांचे चिटीन 4 वळी 6 अशें आमकां मेळटा. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवासी काळजान जावं दी. ही जेजूची उतरां आयकून आमी आमचो भावात आनी बरोवसो तीर करून जेजूच्या पांयशी तोडी आमची मागणी दिनवाशी काळजान दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. आमी हे संवसारी जिवीत सारतना आमचें जिवीत बदलून बापाक मानता तसले आमी आमचें जिवीत जिवंक बापा लागीं आदार दी म्हूण मागुया. जबाब. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. आमी सगलीं देवाचे कुशीक कालती रावूंक आनी देवान शिकयल्ल्या आज्ञे प्रमाणें चलूंक आमचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. जिवितांत जायते फावटी आगवाडाच्यो त्रास आनी ओदरूस येता तेन्ना आमचें मन दुसऱ्या देवांचेर व वस्तूंचेर वचना जावंक आमी फकत दोनया देवाक चिटकून रावंक ताचेर बाबाळ दवरूंक बापा लागीं आदार दी म्हूण मागुया. जबाब. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. आमी सगल्यांनी देवाचें उतर सदांच वाचूंक नियाळूंक आनी तें आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी आमचें जिवीत आमी निटायेर घालूंक बापा लागीं आदार मागुया. जबाब. जेजू आमचें कालतें मागणें आयकून घे. प्रितीच्यानो, आमचो स्वर्गीचो बाप आमचें मागणें सदांच आयकता. देवाच्या घरांत काळोख ना पूण उजवाड आसा. तर ह्या वेळार भक्तीपणान आनी मोगान आमचे बापा हें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता,
तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Os